स्मार्ट मीटर बसयल्ल्यान गिरायकांक गरज आसा तितलीच वीज वापरपाक मेळटली। म्हयन्याचे वीज मीटर रिडींग आनी बिला प्रमाण गिरायकांक विजेचो कितलो उपेग केला हाची म्हायती मेळटली। तशेंच वीज खंडीत जाल्यार खात्या कडेन कागाळ करपाची गरज लागची ना, कारण वीज नाशिल्ल्याचे संकेत थेट नियंत्रण कक्षा कडेन पावतले। स्मार्ट मिटरा विशीं पातळिल्ल्या चुकीच्या म्हायतीक लागून कोणेच गैरसमज करून घेवचो न्हय अशें आवाहन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान केलां। तशेंच घरगुती वीज बिलां वाडपाच्यो कागाळी येत आसात, ताका लागून गिरायकांनी वीज लोड वाडोवपा खातीर बेगोबेग अर्ज करचो अशें मंत्री ढवळीकारान सांगलें। आम्ही पयलींच सांगलां, लोड एप्लिकेशन जे ओरिजिनल आसा पळय डॉमेस्टीक, आय एम टॉकिंग अबाउट ओनली डॉमेस्टीक, की त्या डॉमेस्टिकाक जो लोड आसता 3 kV असो तो आज 5 जाला 7 जाला आनी त्या खातीर तांची बिलां भरमसाट जाता। आनी कितल्याशाच फावटी आमच्या इंजिनियरांनी तांकां रिक्वेस्ट केलो की तुमी लोड एप्लिकेशन करा आनी तुमचो लोड वाडया म्हणून, पूण अजून पसून कितलेशेच कंज्युमर ताचे फाटल्यान ना आनी त्या खातीर भरमसाट बिलां तांकां येता। तिसरी गोष्ट, जे कोण लोड एप्लिकेशन एज ऑन डेट करता त्याच दिसा पासून आमी तो लोड एप्रुवल घेता, म्हणजे ताजे फुडें जी फायन घालपाची ती आमी घालना। सपोज एका मनशान समज 31 तारखे मार्चाचे केला, मार्च 2026, आमी आतां आसा मे म्हयन्यात, सो 31 मार्चा नंतर आमचें जर एप्लिकेशन आमचे कडेन पेंडींग आसा जाल्यार ती चूक डिपार्टमेंटाची, आनी त्या खातीर कोणाकूय जर तसो जर प्रॉब्लेम कितें आसा जाल्यार तांणी आमचे कडेन येवचें, कारण खुबश्यो कंप्लेनी म्हाका लोड हेचेर येता आनी जी डॉमेस्टीक बिल्स आसा पळय तांचेर येता, आनी त्या खातीरूच ह्या हेचेर काम करता आसतना आमकां तुमचें सहकार्य जाय, आनी तें सहकार्य जर पत्रकारांचे मिडियाचें मेळ्ळें जाल्यार लोकां पर्यंत आमी पावतले। आयज 45 days 60 days केन्नाय बील वता, बेस्ट इज 30 days। फकत 30 days'ाचो एकूच रिडींग आसता, इतली कन्जम्पशन लेट्स से 1000 युनिट्स। आयज तुमकां एवरी डे 96 ब्लॉक्स एवरीथींग वॉट एवर कितलें कन्जम्पशन जाता तें मेळटलें, आनी समज तुमकां हें कन्जम्पशन मेळटा जाल्यार इजिली तुमकां चॅक करपाक मेळटलें म्हाजें कन्जम्पशन कित्याक वाडलें, 6 वाडलें 7 वाडलें तेन्ना कितें नाशिल्लें, आनी जेन्ना तुका ही डेटा मेळटली यू विल बी एबल टू एक्ट एंड यू विल बी एबल टू इम्प्रूव इट। सो ऑटोमॅटिकली मीटर इज सेम, consumption will reduce. I am not saying the amount will increase or reduce, because amount depends on the full tariff every year to year. Consumption finally तो amount येता तो consumptionाचेर डिपेंड आसता। सो द कंजम्पशन समज तुमकां कळलें इतलें अमक्याच वरार अमक्याच दिसाक चड आशिल्लें, either you can see who is using more units, which equipment, that point of time who was inside the house. Even if you are not there, if the consumption is happening, you will come to know. So you will be able to act. So therefore, itli data मेवता जाल्यार it is good. Therefore, we are trying to change. Though the meter is same, but it is going to give lot of data. Data कशी आता आमकां पावर मेवता तो इलेक्ट्रिसिटी गोंया, we are at the tail end of the western region. म्हळ्यार पावर 5 रिजन आसा, नॉर्थर्न रिजन, सादर्न रिजन, ईस्टर्न रिजन, वेस्टर्न रिजन आनी नॉर्थ ईस्टर्न रिजन। सो वेस्टर्न रिजनाक पावर सकल आमी सामकें सकल आसा, सो जो आमच्या लायनीनी येता तो एक ड्रॉप आसता आनी आमकां वोल्टेज कमी मेळटा, आनी वोल्टेज लो वोल्टेज इज एज गूड एज नो वोल्टेज मीन्स नो पावर। सो तुमकां कळटलें बाबा आमकां सोवांक अमकीच वोल्टेज कमी आसा। समज तुमी आयज कंप्लेन तें दिलें जाल्यार म्हाजो इंजिनियर कितें म्हणटले आमची वोल्टेज सारकी आसा, तुमचे कडेन एविडन्स ना, तुमचे कडेन फॅक्ट ना, सो तुमीच त्या एपार दाखोवपाक मेळटलें काल 7 आपलीची वोल्टेज अमकीच आशिल्ली।